नंदिनी तुगेल अम्मा फरीना चल्लेक तुक दिवन हरडी करता म्हण सांगतास जाल्यार तू मात्र कसं नाही उलयता ना मुगो ती कसल्याक उलयत गो अम्मा कसन सांगत की तिक वेदवाक्य कळवे हा तुगेल उत्तर ಒಪ್ಪು येत अत्त नाही नंदिनी हा म्हणतना ಒಪ್ಪು येत इत्याक ಒಪ್ಪना मिगेल दुवेल चंगकच हांव पुरा खर्च म्हणती काय गोतस तीन सांगिल हांव ऐकलते ना तर हांव सांगिल ती ऐकनावे इतले काही तिकसन बायन तोचून उड म्हणला की नाही तोचून पड म्हणला फरीन तसील चल्ले कची वडिकोन घे म्हणला तितलेंची ಒಪ್ಪಂಗ್ घेवनू घेता ती काही हंगरापका म्हण काय आशिना ती काही फरीना वचका म्हण जोर आशेसिले कळवे सांदुकून ती सांगतसिली हांव कसने सिक्कून फरीना वचका म्हणून कशी सिक्कून दत्तास चल फरीना चोची दल्लरी थंयची कसने कामार वचेत कळवे तवळ दुकून बाई तूंची सांगतास तुगल दू मात्र तू टिक पिटिक म्हणता ना अजर्थ कसा म्हणू तुक्कानिके कळली वे सावित्रका मग ಕರ್ತದಲ್ಲ ತುಕ್ಕನಿಗೆ ಅರ್ಥದಾಯಿನಿ ಮೌನಂ ಸಮ್ಮತಿ ಲಕ್ಷಣ म्हणत्वे मिगेल दू सैलेंट जावन आस म्हणरी हांव सांगिलती कर्त म्हणोची अर्थ कळवे मिगेल दू आस पळे अप्पट भंगार हांव गलेल कीट दांटिना ती तसल चल्ली आईच्या कालांतू मिगेल तसले चल्ली म्हणकदಲ್ಲರಿ तो चल्लो फरीनन बसला पडे तो पुण्य पुण्य केला तो तू पळेलरी फॉरिन फॉरिन म्हण बडोंग घेतस तू गेल दू मात्र लोकल शिकरता बा आता कसंगो मिगेल दुवेनाची अम्मन संगीले करेक्ट अम्मन संगील म्हणके ऐकत हांव म्हणका इतले नवे अय्या बा आता पण तू करतदल नवे वय्या बा आता अर्थ करो का नातलरी गांव पूर्ती टाम टाम सारून येतात नवे नाही तुक्क नाही गो म्हणलेले तू तसल नाही दुसरल खबर आमगेल घरा येऊन सांगतो सोडला रे आमगेल घरची खबर तू काही सांग ना अशी सांगेल हवे राब मिगेल दुवेल तोंडान तू विषय बाहेर काढता इथे विषय बाहेर काढतं काय हांव एकली विषय बाहेर काढच्या कसं नाही ना अम्मान सांगेल राईट म्हण तीन सांगता करता हांव ताकाच रक्त सावित्रका तीन कसं किती म्हण करेक्ट लावून सांगला रे पूरी जनका क्लियर जाते नवे नंदिनी अयो देवा आता कसं निकट सिरकली अयो देवा कत्रीमध्ये तो सिरकल म्हणके धरला त्या कडे कत्तरता एक बोलली मग ये नंदिनी हां अम्मा कसं नाही इतलं वेळ हावनी पौर्णिमान उरलेलं तुगल कन्ना वच्चे नीवे हां ना गो अम्मा हांव एग्जाम टेन्शन ಅಂತ सिल गो हे पण ता फायनल इयर एग्जाम न्ही गो लायकोन वाचून घेऊ का गो अम्मा म्हाका त्या सोळ्यारे नी कसने ಮತ್ತೆ वतना गो वय गो नंदिनी म्हाका तुगेल कष्ट अर्थ जाता एग्जाम म्हणजे कितले कष्ट असतं म्हणून तुका पळोवन हांव शिकल्या गो जाल्यार केलो जनाक तू जायना गो शिकची चेडवांक टेन्शन दिवचें न्हय कर कोर न्ही म्हण तांकां दिसना तांकां पळय वडील चले चेडवांक की चले चेडवांक पळयल म्हळ्यार रे तांकां एक नमने पिशी सूर जाता गो ताकाच गो नंदिनी तुका कसं टेन्शन दिना गो अम्मा तू मिगेल भंगार म्हाका गोतस तू कसं म्हणून त्याला दुसऱ्यांक कळोका नवे तशी जावन तुगेल तोंडान तू उत्तर हाडका म्हणून हे प्रश्न निमगीतस हे एक प्रश्नाक उत्तर दी तू कडेर आरामार भितर बसयते आनी कोणाक भिवकदल ना तुवें हां कसं निमग कामा अय्या चलिये तश कसं भित्त गो तुगेल अम्म नवे हांव तुगेल्यार नंबीक दवरला पळ गो नंदिनी तुका फॉरिन चल्लेक दिवन हरडी करका म्हणजे मिगेल एक आशी गो तुवें सानस्तान सांगतसील न्हू फॉरिना वचका म्हणून तेदान दुखून म्हाका एक जोर आशी गो मारायती मिगेल सायड दावो तुगेल अन्नाल सायडा दावो आमगे सगळे कुटुंबान तू कोणे फॉरिना वच्चे न्हीत गो तू वता फॉरिनाक वतल सुरवे वतल तू मांची तुका पळय थंयचे एक सोयरीक पळोवन हरडीक करून पेटोवका म्हण मिगेल आशे अयो देवा आता कशी पुणी कोर ना हावा म्हाका उत्तर दिवं का बिल्लर दायना हांवें गट्टी उलो का आतां कसले गो तशी भित्ता तूं अशी भिवची पळोवन दुसऱ्यांक तांणी लेकिले हई म्हण दिसता करेक्ट सांग
हा संगील समानवे तुका फॉरेन चल्ल पडनो हरडीक वरचे येतायतवे थो अम्मा कसं नुल्लेत को फॉरेन चल्ल हरडीक कोण घेचवे दुसरी जातीच्या प्राव दायना बा म्हाका कसं नसले रे आमची गल्लो चल्ले दाव का गो तश प्राव कोण कोणाकी प्रवाडी कोण घेचे दायना गो ऐकल वे पौर्णिमा ऐकली म्हाका एकान समा ऐकता मुखर्सी थो नंदिनी फॉरेन चल्ल म्हणरी फॉरेनच नाही गो मारैती हंगचोची आमगेलोची आमची गल चल्ल फॉरेन ಅಂತ असतात पळे तसल चल्लेक गो तसलेच सद्दूनु अडी करता म्हण संगिला आमे कोणकी गुर्तर्तना तिलेक तुक अडीकोंदित्वे मारैती आ संगिल समर्थ कोण घे आता सांग तू हाव पडेल सोयरीक तू ओपत नवे यो देवा सांग फॉरेन असेल चल्लेक तू ओपत नवे माई आमगेल पंचायतीके मध्ये तू कोण येवचे संगिल को हा पंचायतीके म्हणाईल नाही माई आमटाक पिया फण्ण घालची की करबे असं संपन्न घालचे म्हण निमगूच आई इल्ली कंच आंबट म्हण सांग कुवाळे आंबट माई आम्ही कुवाळे आमटाक करबे असं संपन्न घालचे अंग खंच पण्ण घालतात म्हणून गोतना ताका निमगूच आईल हाव आम्ही वरे करबे असं सम फण्ण घालचे त्यांची गाली वसा हेंची लायक ಟೈಮ್ ಹಾವು ಹಂಗದಕ್ಕೂ ಹೋರ್ ಜುರ್ತಾ ಹೊನೆ ವಾತದಕ್ಕೂ ಯೋನು ಮಗ ಜೋರ್ ಸುಸ್ತತಸ ಮಕ್ लिंबियात शरबत कोंदी हाँ तू हेल्प करता भीतर बच्चा ए नंदिनी राब गो मी प्रश्न सुरवेर उत्तर दी तू फॉरेन तहसील चल्ले का नवे हरडिकोन घेवचे अव्वा अव शुलेत म्हण बेजार कोंगी नकत माई हरडीक म्हणजे करुणानु बंद देवू पुढेची निश्चय कोर नसता देवाला इच्छी कसं नसकी त्यांची दाऊचे आणि आजची आमका एक चल्ली फॉरेना पेटवणू तिथलं धूर सम्मुवे म्हाका कसेले की आमगेल नंदिनी आमगेल दोळे इद्राक म्हळ्यारी हांगा काही सुತ್ತಮುತ್ತ आजचे चांग म्हण दिसता कप्पू नकती आहा नी थँक्यू वै गो अम्मा म्हाकंतू तुका उत्तर ऐकून भारी बेजार जाल्ली गो तुका हांव नाकदल्ली न्हवे अय्यो नंदिनी तू कसं जाल गो तू नाक म्हण हांव केन्ना सांगलें आनी फॉरेन आसी चल्ले पडून म्हाका हरडिकोन पेटयत म्हणटा मू हांव तुमगे सगळ्याल दुखून दूर आसकावे आता तो पेपर अंतु टीवी एक विषय ऐकल्यार भई करता त्याच्याला कंचना मनस्त की कसन की कितकी गुर्तर्तनातील गाव गोतनातील जन तंतु मध्ये तू मिगेल म्हणतात ते कोणे नाती मग कसं पुणी चढून दिला कोण गो निमगीतल असती तशी गडगडे येऊनच तशी असवे ते मग ताण कसं नाही केलं री नाक नव अम्मा तुका तू मग कशी प्रकारत म्हणावले केले ना असेल आज सोडे तुका दुवेल पशी तुका प्रेस्टीज मुख्य नव्हे दायत फॉरेन असेल चल्ले का पडून अडीकोन घेता लाणे बरप नंदिनी तशी म्हणा गो मामक बेजार दत्त गो तू सुखारस का म्हण हांव इतलं प्रवास दाट करतास गो तू अशी म्हणा रे फॉरेन गेल कुडले कोणे सुखार आसनात गो अम्मा ते एक विषय ऐकला रे कितलं भयंकर तुका तसवे तश म्हणून फॉरेनांत असेल प्र वाईट म्हण सांगताना हांव म्हाक्षी मुखारी गोतनाशी वर्डिकोन दितात पळे ते कितले कष्ट गोतसवे मिगेल फ्रेंडाले पच्ची केकले कशी जाल्ले तिगेल हटके फॉरेनांत असिले चल्ले दाव का म्हणून अंतू इंतू सद्दूनु हरडिकोन तिक पेटयले तिक थंय गेल मागीर कळलेल विषय कसो गोतसवे ताका पुढेच एक वर्डीक दिला काही कामाची दावका असेल के ते कामाची मेळना म्हण सांगून हंग ही हरडिकोन घेन आपण मेल्ला आता तिथे कामाची दावनास हंगे तशी ना कसला म्हणा गड्दू कोरनु हरडिकोंदिಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ತಸ್ಮಿಗೆಲ್ ಜಾಮೈ ಮುಂತಂಗಲ ನಮ್ಮನ ಗಾಂವ್ ಪುರ ಸಂಗುನೇ ಇಲ್ಲ तश दोन तिक्कत हंगे तशना तई बाळू तशना हे प्रवस्थ दावकवे तुगल दुवेक सांग फॉरेन तहसील चल्ली प्र वाईट म्हणाव खंडित सांगना माई आ ನಮ್ಮ लायक संस्कार देऊन असतती त्यांनी कई गेल्यारी चांग रीती असतती
त्याला ಕೆಲವು असल प्रसंग दत्तस्त माई हाव हन्नी प्रा नट्टिक अक्का तक्का प्रा वत्तस्तत नवे तई जनन उल्लोच प्रा ऐकला ते ऐकल मगिरी मಕ್ಕನಿ हंक बही सूरदಲ್ಲ इतलं सुकार होडदल चल्ली मगे जीवन पूर्ती कष्ट भोगच्या नज्ज नवे ಹಂಗ ಲಗ್ಗಿ ಕಂಚೆ ಗಾವ ತಹಸೀಲ್ ಚಾಲೆ ಪಡನ್ ಹೊಡಿಕೊಂಡಿವಿ ಗೊತ್ತಸಿಲೆ ಕಡೆದಿಲ್ಲ ರೀ ಆಮ್ಕ ಏಕ್ ಧೈರ್ಯ ತಿಕ ಏಕ ಧೈರ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ रस्ता जीवनात सान नवे मळरी आता कोण केदन कसने कित्ते गोत ना असेल तितली दिसा मी कुशेरी चंदाय रसका म्हण प्रहानी सांगत असतती तष्टन हा सांगील माई हा उलेल कसने चढ दल री मापी करात मका पळमा सांगची सांगला हाजवैरी तुगेल इष्ट मिगेल आश कसं म्हणा हंग कंचे एक लग्गी गाऊन तुला चाललं रे तत्तावळे तू पळो नच्छत आणि तुम्ही वेहता येवी येत मग कोणे कसने कष्ट दिला रे तुमक कळता मग निमगी तल असत म्हण मग काही धैर्य असता म्हण मिगेल आशे आणि तुगेल इष्ट गोमा हाव परदेशी वचनो ने परगाव वचनो परदेशी दाऊन मोरका म्हण मिगेल हणे बरपण बरेला रे चुकोच्या 7 दिन मग पडमा तुक सोंड रापचक दाय ना गोमा अर्थ कोण गे होने प्लीज मग शरबत कोण दे मग हे अम्मल उत्तर प्राय कोण मत्ती घोविल वरी दत्तस इकडे एक्झाम टेन्शन असल टाइमरी अम्मा ह्यान मने मग बात दितस आणि हाव कितली सांगस्त की गोत ना मग यो ने प्लीज बेजार कोण गे नग्गो नंदिनी मायंक दू एक सुकारस का म्हण आशे अव सुखेक सहज नाही गोताय प्राशे आता तू इच्छिके अर्थ करेला नवे अर्थ कोण घेतती तुगेल पशी होड पुरा यो तू एचन काणಕ होई ಹೊನ್ನೆ ಮಿಗೆಲ್ ಅಮ್ಮಸ್ ನವೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವತೆ ती ತಂಗल हंगेल उतरक प्रा कांदीना तिक सकडाल पशी मिगेल खुशी मुख्य अम्मा कर्त दत्ता बा थँक यू ಹೊನ್ನೆ गो ती पौर्णिमा कसं आलोचन करतेस गो पौर्णिमा तुगेल दुवेन उरलेले आलोचन करतेसील सावित्र का होई गो पौर्णिमा माका मनाक एक नमने बेजार दल्ल गो मिगेल दुवे का मिगेल वैरी इतले प्रीतीस म्हण मग ಗೊತ್ತೂ नासिले ಫಾರಿನ್ ಗಿರಿನ್ ಕೈ ನಕ್ಕ मिगेल दुव अंगा लग्गी खई पुणी असो अंगा कंचे एक सो एक पळेला सई मिगेल दुव तत्तावळ हंगेव का हावे तिक तत्तावळचून पळत तशस का आबा आज एक गम्मत पिक्चर पळो का म्हण आसिली गायत्री नेऊन पुरा वाईट केले छे